आयतारा कारापूर सरवणा पंचायतीची ग्रामसभा आयोजित केल्ली। हेर प्रस्ना सयत गैरहजीर आशिल्ल्या पंचायती वांगड्या आड बीएलओ कडेन कागाळ करतले अशें थारायले। इमारतींनी रावपी लोक पंचायतीक आपलो कोयर विलो लावपाक दिना म्हण हाचेर खर विचार जातलो अशी चर्चा जाल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही ते आयचो ठराव तुमचो व्हिडिओ धाडटा कळ्ळें न्ही। तो व्हिडिओ धाडलेली कॉपी तुमकां दिता कळ्ळें मरे। दुसरो हांव कितें तेणी घेतलो की 3 वर्सां पासून खंयचे पंच हजर आसात गैरहजर आसा तेंचे डिटेल लिस्ट काडचें आनी पंचायतीचे भायर मारचें। आज आमचे कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसली आनी उपस्थित तशी भरपूर आसली। पण आमी ग्रामसभेच्या पयलीं जे डिक्लेअर केल्लें की आमकां 3 दीस पयलीं पर्यंत तुमचे कितें ठराव दियात अशें म्हणून ते ठराव येवंक नासले। तरी आसतना लोकांचे फाटले जे कितें ठराव आसले तेचेर आमी चर्चा केली आयज। तांकां ती समोर उतरां दिली जे कितें आसले थोडेशे गोश्टी आमी जवळ 90% आमी तेंचे केल्ल्यो फुलफील केल्ल्यो सगळें कितें सांगलेलें तें तेंची सजेशन्स आसली ती सगळी केल्ली आसा ती। आनी तशेंच आतां जे क्वेश्चन नासले पण जे जे कितें क्वेश्चन तेंच्यांनी रेज केले तांकां आमकां आमी घेतलेले आसा आनी ते दृश्टीन आमकां आतां फाल्यां जे कितें आमी करूं शकता ही पालो थोडी आमच्या खातीर डिपार्टमेंटाक घालपाची आसात। रोड वायटिंग आसूं शकता डेव्हलपमेंट आहा तेंच्यांनी आनी थोडी जे गार्बेज संदर्भात किंवा आमकां एक प्रश्न येयलो हांगासर की व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो आसात आनी ह्या बिल्डिंगांनी जे लोक रावतात ते आमकां कचरो दिना म्हणून आमी सारकी आतां चवकशी करून काडली की ते आमकां कचरो दिनात आनी तांकां एक आमी 100 रुपया चार्जीस बसयल्लो आसा जेंकां सुको कचरो आनी ओलो कचरो डेली कलेक्शन करता आमी। ते मनीस दिनात त्या कारण आमी अशें ठरयलां की आतां फाल्यां मंगळार दिसा वचून ते बिल्डिंगे थोडें इन्स्पेक्शन करपाचें आनी तेंच्यो कितें समस्या आसा ते कित्याक कचरो दिनात कित्याक मिक्स दितात हेचेर एक कितें सोल्युशन काडचें आनी तो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो असो। त्याच भायर आनी ग्रामस्थांचे अशें बारीक बारीक आसले की खंयसर एक थोडीशी डेव्हलपमेंट करपाचें ते आमी ठराव बरोवन घेतलेले आहा जे शक्य आहा ते करतले। एक सावंड सिस्टमी बद्दल उलयल्ली आसा ती वचून तरी प्रोविजन करून दिवंक मेळटा। पंचायत कितल्या पंच मेंबराच्या? पंचायत आमची 11 मेंबराची आसा। सुरवातीक मातशे 2-3 मेंबर आसले पण मागीर एक 7 मेंबर पर्यंत आमची जाली। एक 2-3 मेंबर येवंक ना। कांय लोकांचो असो विशय आसा की पंच येनात मिटींग तेचेर कितें ठराव येना असो विशय आसा आनी हो आजून न्हू हे पयलीं आसलो विशय आनी हांगासून हो ठराव घेवन सुद्दां फुडें धाडलेले आसा। पण कायद्याच्या दृश्टीन पळयलें जाल्यार ते पंच मेंबर येवपाक जाय अशें म्हणून थंय कायदो ना त्या कारण ते थोडेशे दुर्लक्ष करता हेजे कडेन। पण ते पंचाची जबाबदारी आसता की आपल्या वार्डांचो कोण तरी ते मेंबर येयल्ले आसता आनी कितें सांगतालो जाल्यार तेणी थंय उपस्थित आसपाक जाय ही त्या पर्सनल तेची जबाबदारी आसता ती टाळटा जाल्यार ताका सरपंच अशें काय व्हडलेशें। पूण ठराव कितें घेता तेजेर? आतां एक ठराव घेतलेलो आसा की हे जे पंच एबसेंट रावतात म्हणजे एखादो रावलो हरकत ना पण वारंवार रावतात तेंचे तुमी व्हिडिओ धाडा लेटरा। आनी मीनवायल जे फाटले आतां 3 वर्सां जाली आमची पंचायत चालू आसा हे टायमाची ते 3 वर्सांक जितले पंच येवंक ना तेंचे सगळ्यांचे प्रत्येक एका मिटिंगेचे लिस्ट काडून ते पंचायतीचे भायर लावचे जेणे करून येणाऱ्यांक सुद्दां कळचें की ती पंचायतीन हे पंच आपले ग्रामसभेक उपस्थित रावना।